आता खबरो विस्तारान। आयतारा भारताचो 71वो प्रजासत्ताक दीस जालो। दिल्ली राजपथार जाल्ल्या कार्यावळीन गोयच्या चित्ररथाचो आस्पाव आशिल्लो। तशेंच पुराय गोंयान वेगवेगळ्या सुवातांनी मनयलो प्रजासत्ताक दीस। परेडी तश्योच सांस्कृतिक कार्यावळी जाल्यो। RDX Goa ब्युरो रिपोर्ट। One does feel like dancing along with that. And this is the tableau from Goa, which depicts the extensive seashores and the rich biodiversity of the state. Mr. Frog, perched on a rock, playing the guitar, is the mascot of Goa's Save the Frog campaign. This made our nation a sovereign, democratic republic, securing to all its citizens liberty, equality and justice. For the last 70 years, we have stood strong as a nation. We are today a rising power and one of the fastest growing economies in the world that is making strides in science, space technology, innovation and business startups. Our country has faced numerous challenges both from within and outside the country, but we have always emerged stronger and reinforced our democratic institutions and values. On this momentous occasion, let us also salute the freedom fighters and martyrs who made the supreme sacrifice in making us independent. सगळ्यात पहिली प्रजासत्ताक दिनाच्यो सगळ्यांक तुमकां शुभेच्छा। गोंयकारांक सगळ्यांक शुभेच्छा। आयचो प्रजासत्ताक दिन आमी मनयता आसतना म्हाका दिसता समानता, सर्वधर्म समभावता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांच्यांनी जी राज्यघटना बरयल्या ताजेर सगळ्या गोंयकारांनी आनी देशवासियांनी म्हाका दिसता सर्वधर्म समभावता पाळप अत्यंत गरजेचें आसा। हो देश सेक्युलर आसा, हांगासर सगळ्यांचे अधिकार हे अबाधित आसा आनी त्या पद्दतीन तेंच्यांनी पाळप हे अत्यंत गरजेचें आसा। Indeed, it is a proud moment for all of us. The whole nation is celebrating. On this day, 70 years ago, as we move into the 71st year, India was declared a republic. It is time to ponder. It is time to think. In the last 70 years, where have we moved? Where has the life of citizens changed? I extend my best wishes on this occasion, which we cherish the values of our democracy, of equality, liberty, and the pride of being an Indian. फूल पेंटे तालुका उदक पावता आणि चांदेल प्रोजेक्ट केन्ना आमदार जालो तुकडून आमी चांदेल प्रोजेक्ट काडलो पण उदक सगळे कडेन पावना जालें, प्रेशर येना आनी कितें येना, तेजे व्हडली व्हडली कंप्लेनी म्हणून 15 एमएलडी आमचो चांदेलचो प्रोजेक्ट आहा आनी एक 15 एमएलडी वॉटर प्लांट केला आसलो। पयलीं आमी तेजें फाउंडेशन केलें, पायप लायन आनी 15 एमएलडी हे वॉटर प्लांट घालून कमीत कमी 60 कोटीचो हो प्रोजेक्ट आसा आनी हेचेर आमच्या पेडण्यां तालुक्यात तरी उदक तरी कमी पडचें ना। आमकां उगडास जाता मनोहर भावे आनी महात्मा गांधी त्यांची उतरां त्या प्रमाणे आमी जगतात। त्याच प्रमाणे भाव पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हेचे म्हण आसा की एकात्म मानववाद म्हळ्यारच जर देश सारको चलतलो, देश जर फुडें वयतलो जाल्यार सर्वसाधारण मनशाची, सर्वसामान्य मनशाचो प्रगती जावपाक जाय, विकास जावपाक जाय। हे प्रजासत्ताक दिन मनोवपाचे कारण कितें? त्याच प्रमाणे आमचे देशा खातीर जाणीन आपली देहाची बलिदान दिलें, आहुती दिली, त्याग केलो आणि तांणी पुढे एक विचार केलो। ते म्हणटाले की हाँ मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा, जीने का दम रखता हूँ तो इसके लिए मरकर भी दिखलाऊंगा।